पळोवया खबरो विस्तारान। मिरिस्तारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। मंत्र्यांनी ह्या बसकेक हजेरी लायली। नवनिर्वाचित मंत्री मिलिंद नायक आनी निलेश काब्रालूय ह्या बसकेक हजर आशिल्ले। मुखेलमंत्र्याच्या मार्गदर्शनाखाला ही बसका जाल्या म्हण म्हायती मंत्री ढवळीकरान दिल्या। RD एक्सक्लुसिव्ह खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हाका दिसता कितल्याशाच दिसांनी आमची कॅबिनेट जे मिनिस्टर आसा तांणी मेळपाचें थारिल्लें आनी आज तो दीस एक म्हणजे आमचे 2 नवे कॅबिनेट मिनिस्टर्स मिलिंद आनी निलेश काब्राल हांकां वेलकम। दुसरी गजाल, सदांच तुमचे मदीं आमचेर विश्वास नाशिल्लो, सरकाराचेर विश्वास नाशिल्लो, मिडियाचो किंवा पत्रकारांचो, आनी त्या खातीरूच अशें काल डिस्कस जालें की आमच्या कॅबिनेट मिनिस्टरांनी की आमी प्रत्येक वेनसडे 11:30 आमी हांगा मेळपाचें आनी त्या प्रमाणे आज सकाळीं 11:30 हांगा मेळपाचें। त्या प्रमाणे आज आमी सगळे मेळपाचें थारिल्लें आनी आमी मेळ्ळे बी। काही आमचे कॅबिनेट मिनिस्टर ना, बाबू अस्माकर, गोविंद गावडे, मागीर विनोद पालयेकर, हे डिस्टंट अंतरार आशिल्ल्या कारणान पावना। माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकर जरी बरें ना जालें तरी तांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी मुखार वचपाचें थारायलें। आनी मुखार वता आसतना जे बजेट स्पिचीत ताणें काही गोश्टी मांडलेल्यो त्यो इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर आज काही आमी डिसिजन घेतल्या। ही डिसिजनां घेता आसतना प्रत्येकाच्या खात्यात जे जे बजेट स्पिचीत मांडलां, आज आमी 6 म्हयने जाले, हाफ ऑफ द इयर इज पास, आनी फुडल्या सादारण फेब्रुवारी नंतर केन्नाय कोड ऑफ कंडक्ट येवंक शकता आनी त्या खातीरूच गोश्टी बजेट स्पिचीत आनी बजेटांत आसा त्यो इम्प्लिमेंटेशन करपा खातीर प्रामुख्यान आमची फुडली जी मिटींग आसा त्या हातूंत आमचो प्रयत्न आसता आनी त्या खातीरूच आजची मेन मिटींग आमी आपयली।